येवकार हांव सुशांत गावस. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. भूमिपुत्र विधेयक भुईपूत मुळावे रहिवासी आणि अधिवास संकल्पनेच्या विरोधात वेचणूक दोळ्यामुखार दवरून केल्ली नौटंकी. गोयची वळख राखून दवरपा खातीर विधेयकाक जावपाक जाय विरोध. तज्ञांनी उक्तायले मत. आवाडे केपेचे पुलीस बंद पडिल्ली गाडी धुकलतनाचो व्हिडिओ जालो व्हायरल. पुलिसांकच गाडयो धुकलच्यो पडल्यो जाल्यार कशें जावपाचे? केपे वाठारात जावन रावला चर्चेचो विषय. गोयचो दक्षिण पश्चिम मान्सून कमकुवत जाला. बहुतेक सुवातांनी कमी चड प्रमाणात पडलो पावस. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. हाती मेरे साथीतले एक सॉंग अजूनय मजा हाडटा. हाती बंद गाडी धुकलतनाचे, अर्थात पळोवप्यांक, गाडी धुकलप्यांक न्हू. सिनेमातच न्हय जाल्यार प्रत्यक्षात तशी पाळी येता आनी तिवूय गोंय पुलिसांचेर. तेन्ना आवाडे केपेचे पुलीस आपली बंद पडिल्ली गाडी धुकलतनाचो व्हिडिओ सद्याक व्हायरल जाला. गाडी धुकलपी पुलीस हेच पद म्हणटा आसतले काय? पळोवया. पुलीस हे आमी रक्षक म्हणून पळयता आनी ते जेन्ना रक्षा करता ती जाल्यार खंयचे गांवाची जाल्यार आमच्या देशाची, तेन्ना तांचे कडेन जी वाहन आसता ती तांकां बरी आसता, तांचे कडेन वेपन आसता ती बरी आसपाक जाय. पूण तांचे कडेन ती वाहन जावं वेपन सारकी ना जाल्यार ते लॉ एंड ऑर्डर जावं बाकी एक चोर आयलो जावं तागे कितें कोणाक चोर धरपा जाय जावं कोणाक एक काटलो करपा जाय, कोणाकूच हें करपा एक मर्डरिस्ट धरपा जाय जाल्यार तांचे कडेन जी वाहन आहा ती पयली म्हणल्यार सारकी आसपा जाय. एक सांगपाची एक गोष्ट म्हळ्यार केपी जी पुलिसाची गाडी आसा जे पेट्रोलिंग करता ते रात दीस पुलीस तातूंत भितर बसता, रात दीस 24 तास हे गाडये भितर भोंवता. तातूंत भितर ते पुलीस बसपाची तांकां सिटां जावं तांगे ते तांकां कितें जाय ते वायरलेस ते सगळ्यो गोश्टी सारक्यो आसपा जाय. पूण जी गाडी आसा केपी पुलीस स्टेशनार ती जी आज दुर्दर्शन जाल्ली आसा ती पुलिसाची जी गाडी आसा ती आवाडे केप्या हांगा बंद पडली. आनी एक आश्चर्याची गोश्ट म्हळ्यार ते पुलीस जे आसा ते दे धक्का करताले आनी ताजो सगळो व्हिडिओ आज गोंयभर व्हायरल जाल्लो आसा. एक पुलीस जेन्ना आपल्याली ड्युटी करपाक वचून गाडीचो धक्को दिता, जेन्ना एक ड्युटी वयले पुलीस देंवता गाडी फाटल्यान 4 जाण पुलीस तुकयता आसतना हो व्हिडिओ सकाळच्यान सावड्ड्या भितर आनी अख्ख्या हाजेर ग्रुपार व्हायरल जाता. सरकार म्हणटा की लॉ एंड ऑर्डर आमचे बरी चलता, हें चलता बरोबर, सरकार सगळें उलयता. पूण जे तांची मेन नेसेसिटीज आसा त्यो सरकारान आज लक्ष दिवपाची गरज आसा. जर तांकां नेसेसिटीज सारकी दिल्यो जाल्यार ह्यो चोरयो जाल्यार एक चोराक धरता जाल्यार ते फाटल्यान वतले जाल्यार तांकां ते पाटलाक करपाक येतले. वाहन पुलिसाक आमी जे आमचें संरक्षण करता, 24 तास आमचे खातीर ड्युटी करता, तांचे आमी आनी सरकारान पळोवपाची खूब गरज आसा. GOA365 प्रौढ सावर्डेकर केपेच्यान. गोंय वैजकीय महाविद्यालया कडल्या सबवेतल्या रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. रस्त्याची स्थिती पळोवपा सारकी ना. डांबर पावसाच्या उदकान व्हांवन खडबडीत जाला. पावसाळ्यात गोंयभरच्या रस्त्यांची अवतिकाय जाल्ली दिश्टी पडटा. पोरू केल्ले बहुतेक रस्ते फोंडकुलां पडून अनूक काबार जाल्यात. रस्त्या वयल्या फोंडकुलांक लागून गाडयो चलयतना चालकांक बरीच कसरत करची पडटा. अशा वेळार अपघाताचोय धोको आसता. पळयात GMC सबवेतल्या रस्त्याची अवतिकाय. GOA365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भूमिपुत्र विधेयक हे भुईपूत मुळावे रहिवासी आणि अधिवास हे संकल्पनेच्या विरोधात आसा. हे विधेयक कायद्याच्या फासकेन बसना. ही फकत वेचणूक दोळ्यामुखार दवरून केल्ली नौटंकी. गोयची वळख राखून दवरपा खातीर ह्या विधेयकाक विरोध करपाकच जाय. भूमिपुत्र विधेयका विशीं कायदे तज्ञांनी हे विचार उक्तायल्यात. ह्या कायद्याक लागून स्थलांतरितांक जमिनींचे हक्क मेळटले अशें सांगून भूमिपुत्र कायद्या वयल्यान गोंय खूपच अस्वस्थ जाला. मुख्यमंत्र्यान हो कायदो तसोच दवरला. विधानसभेत चर्चा केल्या उपरांत फुडले विधानसभा निवडणुकीत हो कायदो मंजूर करतले अशें सांगलें. नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन रायट्स ऑर्गनायझेशनाच्या गोवा युनिटान शुक्रारा बोड्ड्या मडगांवां ताचेर चर्चा घडोवन हाडली. क्लिओफात आल्मेदा कुतिनो आनी रामकृष्ण जल्मी हांणी विधेयकाचें खोलेन विश्लेशण केलें. in the assembly as well as in the press, the Chief Minister told us that
maybe they were not telling the truth simply because a Bhumiputra, as defined in the bill, is a person who has resided in Goa for 10 years. Now, this goes against the very concept, say, of the sons of the soil. It goes against the very concept of natives. It goes against the very concept of domicile. Simply because domicile is residence plus your intention to reside in the place. Accordingly, the government also knew that such a law would not stand the scrutiny of courts. All that they wanted to do was create an election slogan, create some sort of hope in a section of society which they felt was to an extent, say, 25 to 30%. वो आमच्या गोयच्या कल्चर हेरिटेज आयडेंटिटी आम्हाला दाखवला होता आणि वो झालो आणि मागचं पडलो कदाचित गव्हर्नमेंट ऑफिस मध्ये पडले गव्हर्नमेंट दूर येतात पुरेसे पडले गव्हर्नमेंट ऑफिस मध्ये कसं आणि जातात मोबाईल वर कसं आणि ठेवायचं तर आम्ही याचं वेगळा आयडेंटिटी बोलवासाठी आम्ही सगळ्यांनी बिना प्रपोज करपाक जाय तातूंत ते सपोर्ट घालपाक बिल घेवपाचें ताचे कडेन वाचून घेतलें आनी दुसरी वेरी नेक्स्ट डे तेचा आमच्या कम्युनिटीचे मार्फत रापयली मार्फत सकाळ फुटबॉल बिल आसा ते गोंयकारांक खूब गोंयकारांक आसा ते आमकां आसा कारण हांगासरचे एग्रीकल्चर लोक आसा फिशरमॅन आसा हांगासर दोंगर कल्टिवेटरचे लोक आसा तशेंच लोक हांगा त्रास जातले ताका लागून हें बील तेगे फाटीं घेयात आनी हेजेर जीवनाक गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. ताळगावचे चर्चीत कणसाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. चर्चीच्या फादरान पारंपारीक पद्दतीन भाताची कणसां कापून ती चर्चीन व्हेली. उपरांत शेकड्यांनी लोकांचे हजेरेत कणसाचे फेस्त मनयले. ताळगांवचे कणसांचे फेस्त गोंयभर फामाद. गोंयच्या कितलेशेच वाठारांनी कणसांचे फेस्त मनयतात. परतून परतून येवपी सैमीक आपत्तींक लागून शेतकारांक व्हडलेंशें उत्पन्न मेळना. हालींच पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसान शेतां आनी बागायतींचें बरेंच लुकसाण केलां. कोविड-19 वो कोरोना व्हायरस हे महामारीक लागून हे पॅन्डेमिकाक लागून हे व्हडलो 4 दिसांचो दबाजो आमी रद्द केला आनी फक्त आयज आमी सांगाताक कणसां देवाक भेटयलीं आनी देवाक आर्गां दिवन आमचे दोतोरेचेर आशिर्वाद मागूंक आमी हो दबाजो इगोर्जेन समोर उरलो. आमचो एकूच आवडो आनी एकूच इत्सा की आमी आमच्या गोंयांत आमची जमीन आनी बोकून आमची शेतां बाटां सांबाळची राखची आनी ताचें उत्पन्न करचें. बोकून पाड आशिल्लीं शेतां आमी हातान घेवन तांचेर कमायश करचें आनी आमचें गोंय भांगराचें गोंय हें आमचें गोंय शेतां माडांनी भरलेलें गोंय आमी तशेंच हिरवें हिरवें सांबाळून भोंवचें. हें मनान धरून तुमकां सगळ्यांक फेस्ताची उमेदी पोरबी दिता आनी आमचे समस्यांचेर बापाचो सुरवय आशिर्वाद मागता. देव बरें करूं. कोरोना महामारीक लागून फेरयेंतल्या चणेकारांचेर हावळ आयल्या. कोरोनाक लागून फेस्तांचेरूय मर्यादा आयल्यात. तेका लागून आमचें बरेंच आर्थीक लुकसाण जाल्ल्याचें चणेकारान सांगलें. सरकारान हातूंत लक्ष घालून ही फेस्तां ल्हव चालू करची अशें तांणी मागलां. बिझनेस आमचो म्हाज्या आज्या कडल्यान. कसलो बिझनेस तो? हो चणे भिगणा फेस्ताक हांगा आमचे फिक्स. फक्त म्हाका एकूच सांगूं जाय की एटलिस्ट सीएमान आमच्या गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान आमचे जे चण्याकार आनी भाज्याकार आहा तेंचेर मातशें लक्ष दिवचें. पॅन्डेमीक टायमाक आमी ऑलमोस्ट काबार जाल्लेले आहा आनी आतां ही फेस्तां मातशी हळू हळू तरी तेणी सगळीं चालू करची. ओल्ड गोवाची सगळीं चालू करची मातशें हेच रिक्वेस्ट. एक ऑलमोस्ट 70% सोंपलेले आहा पॅन्डेमीक टायमाक. एक लास्ट इयर कसली खंयचीच आमची म्हणटा ती मेन गोंयचे फेस्त सांगना शिरदोना जाले मातशे सगळेच जाले पूण मेन म्हणजे आमची गोंयचे व्हडले फेस्त. सो एटलिस्ट आतां सीएमान मातशी तरी आमकां कितें तरी हातभार लावचो. आमचो इतलोच मागणी सीएमा कडेन.
गोवा 365 खातीर ताळगांवच्यान विलियम रॉड्रिक्स. सणा परबांचो हंगाम जसो लागीं येता तसो कोरोनाच्या तिसऱ्या लहरेचो धोकोय वाडला. दिसपट्ट्या केशी मदली संभाव्य वाड टाळपा खातीर लोकांनी कोविडाचे एसओपी पाळपाक जाय. एम्साच्या देशांतल्या सगळ्या संचालकांनी लोकांक उलो मारला. सामकीच गरज आसले बगर घराभायर सरप टाळपाक जाय. कामा निमतान वा हरशीं जेन्ना घराभायर सरतले तेन्ना मास्क घालात, हात सॅनिटायज करात. आतां भलायकी म्हत्वाची. दिल्लीचो एम्स संचालक डॉक्टर रणदीप गुलेरियान सांगला. कोविड महामारी अजून सोंपूंक ना. लोकांनी अजूनय सादुरताय बाळगुपाची गरज आसा, ताणें सांगला. जाल्यार रायबरेली एम्साचो संचालक डॉक्टर अरविंद राजवंशीन सांगले, लोकांनी कोविड काळांतले सरकारी नेम खरसाणेन पाळचे पडटले. सेगीत मास्क वापरचे पडटले. सदांच हात नितळ दवरचे पडटले. गर्दीचे सुवातेर वचपाचे टाळचे पडटले. तिसरें ल्हार टाळपा खातीर समाजीक अंतराचे भान दवरचे पडटले. ही लस सगळ्यांक उपलब्ध करून दिवपा खातीर सरकार पावलां मारता, तांणी सांगले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया व्यावसायिक विसव. गोंयचो दक्षिण पश्चिम मान्सून कमकुवत आशिल्लो. भोवतेक सुवातांनी कमी चड प्रमाणात पावस पडलो. गोंयांत चडांत चड 30 जाल्यार उण्यांत उणें 24 डिग्री सेंटीमीटर तापमान उरपाची शक्यताय आसा. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळान घेवयात जातनाय. दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.